Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आरोग्य जर बरे जर असले जाल्यारूच प्रत्येक क्षेत्रात मनीस आणि फास्ट भरारी घेवपाक शकता. जगान सहकार मुवमेंट हो सगळ्याच व्हड मुवमेंट जावन आसा आणि अशाच पार्श्वभूमीचेर घडये जाणीन आज हांगसर ह्या सरकाराच्या वतीन जे पुरस्कार घेतिल्ले आसात प्रदान केल्ले आसात त्यांनी स्वप्नान सुद्दां चिंतून आशिल्लें की एक दीस असो येतलो की आमकां सरकार ह्या पुरस्कारान सन्मानीत करतले आणि म्हणूनच ह्या पुरस्कार खूब महत्व आसा. आमची येणारी जी पिढी जी आसात आणि ज्यांची सहकार क्षेत्रांत आज पावलां मारिल्लीं आसात किंवा सहकार क्षेत्रांत पावल मारपा खातीर जे युवक युवती जे आसात त्यांनी पुढाकार घेवन ह्या सहकार क्षेत्राची भरभराटी जावप हें खूब महत्वाचें आसा. तातूंत म्हाका दिसता आज भुरगो शिकले नंतर बरेचशे एम्प्लॉयमेंट जर जनरेशन जर खंयच्या क्षेत्रांत आसपाक शकता जाल्यार हें सहकार क्षेत्रांत आसपाक शकता. आनी हांव सातत्यान म्हणटा की सरकाराचे किंवा सहकाराचो विश्वास दवरून जे ठेवीदार आसात, जे कर्जदार आसात आणि जे कर्मचारी आसात आणि मॅनेजमेंट व्यवस्थापन जे आसा ही जी चार चाकां जी आसात ती चारूय चाकां जर बरोबर जर चलली जाल्यारूच बरे तरेची स्पीड बरे तरेची गती आणि जी आमची डेस्टिनी जी आसा जंय आमकां पावपाक जाय थंय पर्यंत आमकां पावोवपाक आधार करता. आणि म्हणूनच लोकांचो आस्पाव लोकांचो सहभाग हो सहकारान खूब महत्वाचो आसा. आणि म्हणूनच जितले आमकां ह्या क्षेत्रान करता तितले उणीवच आसा. पूण म्हाका दिसता आज सहकार क्षेत्राचे तज्ञ जे आसात तांकां आमी महर्शी म्हणून आज वळखलेले आसात. बरेचशे फावटी तेंचे बरोबर हांव बसका घेता. बरेचशे जे वेळाचेर सहकार खातें म्हज्या खात्याचेर गोंयचे मुख्यमंत्री ताणें म्हाजी जबाबदारी दिली त्या वेळाचेर सगळ्यात लोकांक घेवन जे निर्णय घेतिल्ले आसात त्या लोकांचे निर्णय घेतिल्ले आसात, लोकांच्या हिता खातीर निर्णय घेतिल्ले आसात. कारण हांव एक आंदोलनांतल्यान आयिल्लो मनीस, एक लोकांच्या विचार प्रणालींच्यान मुखार आयिल्लो मनीस. म्हणजे लोकांचो तितलो आमी आस्पाव करून घेतलो आनी तितलेंच म्हाका दिसता लोकांक तेजो खूब फायदो जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हें क्षेत्र मुखार वता आसतनाच आमी विश्वास संपादन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हें करता आसतनाच हे सहकार क्षेत्रांत आज आमकां जितले बदल घडोवन हाडपाक जाय ते आमी आमचे परीन किंवा जे आमची तज्ञ जी मंडळी जी आशिल्ली त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी बदल घडोवन हाडिल्ले आसात. म्हजे ह्या कार्यक्रमांतल्यान सगळ्यांक उलो मारता आसतना खास करून जे कर्जदार जे आसात आनी कर्जदाराक उलो मारता आसतना लोकांचे डेपॉझिटराचे जे पयशे जे आसात ते कश्टाचे जे पयशे जे आसात जे घामाचे जे पयशे जे आसात ते पयशे तुमकां योग्य वेळाचेर गरजेक ते पाविल्ले आसात हेजें भान प्रत्येकान दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हें जर भान जर प्रत्येकान दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता आज विविध जे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आसात किंवा जे बँकींग कावंटर्स जे आसात तांकां कोर्ट कचेरी करपा खातीर किंवा आमचो जो एडमिनिस्ट्रेटीव जो भार जो आसा तो एखादो कमी जावपाक शकता. देशाच्या राज्याच्या इतिहासात पहिलेच फावटी ऑपरेशन विजय हितून सहभागी जावपी 2 स्वतंत्रवीर जे ऑपरेशन विजयात गोंयकार सुपुत्र म्हणजे गोंयाक मुक्ती स्वतंत्र सैनिका खातीर मेळ्ळें पण ऑपरेशन विजय जे घडोवन हाडलें तितून 2 जाण जे शूरवीर आशिल्ले त्यांचे फेलिसिटेशन भोवमानीस प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते केले गेले. ताज्या उपरांत सरपंच पंच म्हणजे ह्या राज्यांत जो बरें काम करता ताजें फेलिसिटेशन जाता. सरपंच आसतलो, पंच आसतलो, स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो, मागीर तो आपलो बऱ्या डिपार्टमेंटात काम करपी सहकार मंत्र्याचेय बी म्हणजे सहकार खात आपल्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट गोविंद गावडे हांचेय आमी फेलिसिटेशन्स केले कारण ताच्या डिपार्टमेंटात खूब बरें काम केलां. ह्या सगळ्यांचे काल हा मुद्दाम म्हणजे योगायोग कसो तो पळयात. काल हांवें म्हटलें पयलीं इतिहासा खातीर जेंच्यांनी काम केलें आनी जे फ्युचर घडयतले अशे टिचरांचे फेलिसिटेशन म्हाज्या हस्ते जवळपास 21 टिचरांचे फेलिसिटेशन
आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या हस्ते कालूच जालें आनी योगायोगान आज सहकार क्षेत्रात जे खूप बरे काम करता त्या सहकार सोसायटीज आणि तुम्ही सगळे त्या सगळ्यांचे सहकार रत्न म्हणा, सहकार भूषण म्हणा, द बेस्ट कॉपरेटिव्ह सोसायटी या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. खरोखरूच हे हांवें कित्याक सांगलें तर टीचर एवॉर्डूय बी 18 पासून आयज पर्यंत उरलेले, कारणां वेगवेगळी आसतली. हे 2 वर्साचे उरलेले. 60 वर्सां जांकां कोणीच केन्ना याद करूं नासले ऑपरेशन विजयी हांचें आमी फेलिसिटेशन केलें. हें सरकार खूब सेन्सिटीव सरकार आसा. प्रत्येकाच्या बद्दल आपुलकी दवरपी सरकार आसा. प्रत्येकाच्या बद्दल एप्रिसिएशन करपी सरकार आसा. जो जें काम करता तें ताका फावो जाता अशा पद्दतीची सरकार दखल घेवपी सरकार आसा. म्हणून म्हटलें विचार करात. फुडलें सरकार बरें येवपाक जाय. संस्कारमय सरकार आसपाक जाय. जे जाका सेन्सिटिवनेस आसा, जो लोकांची जाणीव घेता, लोकांची दखल घेता आनी आमकां गोंय राज्य आमी जशें म्हणटा की समृद्धीच्या कडेन व्हरपी फाटलीं 10 वर्सां सत्याची, सातत्याची, विकासाची ह्या धर्तीचेर हें सरकार फुडें फुडें वचत आसा आनी तीच फुडलीं 5 वर्सां समृद्धी कडेन व्हरपी सरकार निश्चितच तुमी हाडटले. केंद्रांत म्हाका दिसता आमी पळयता की तुमी सगळे सहकारांतले लोक आसात. म्हणून हांवें सांगलें केंद्रांत केन्नाच अशा पद्दतीन पयले फावटी कॉपरेटीव मिनिस्ट्री फॉर्म जाली आनी माननीय अमित भाई शाह त्या कॉपरेटीव मिनिस्टरचे नवे मंत्री जाले. देशाक एक नवी दिशा दिवपा खातीर सहकाराच्या बाबतीत ही मिनिस्ट्री खूप महत्वाची आसा. माननीय मोदीजीच्या सरकारात विजनरी लिडरशिपीच्या सकयल आमी म्हणटा स्कील डेव्हलपमेंटा सारकी नवी मिनिस्ट्री फॉर्म जाली. ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक काम दिवपा खातीर, स्किल्ड करपा खातीर ह्या नव्या दृश्टीन म्हणजे प्रत्येक हाताक काम मेळपाक जाय म्हणून स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म जाली. आनी 75 वर्साच्या ह्या कार्यकाळांतल्यान जो पर्यंत आमी म्हणटा की नवीन विचार करिना, नवीन व्हिजन दिना, तो पर्यंत नवभारत निर्माण जावचो ना. आनी तोच नवभारत निर्माण जावपा खातीर स्कील मिनिस्ट्री आसतली, तोच नवभारत निर्माण जावपा खातीर सहकार मिनिस्ट्री आसतली. अशा पद्दतीचे विजनरी लिडरशीप करपी ह्या देशाचे माननीय भौमानीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या सकयल देश प्रगती करता आसतना आमी सगळे जाण पळयता आनी निश्चितच म्हाका दिसता नवभारत निर्माणाच्या दृश्टीन आमचे पंतप्रधानाक आमी म्हणटा की विश्व नेता म्हणून आयडेंटिटी मेळटा. ह्या भारतीयाच्या दृश्टीन खूप भोवमानाची गजाल आसा. पुराय जगभर आमच्या पंतप्रधानाक ह्या विश्व नेता म्हणून जाणले वता. देशाच्या इतिहासात 75 वर्सांनी पयलेच फावटी हो भोवमान ह्या राज्याक मेळटा, देशाक मेळटा. हे आमच्या दृश्टीन खूप म्हत्वाची गजाल आसा. हांव सांगपा खातीर इतक्याच खातीर आयलो कारण एक नवीन पावल ह्या दृश्टीन मारीत आसा. सहकार मंत्रालय हें खूब बरे निर्णय केंद्रात घेयत आसा. ताजे फायदे म्हाका दिसता वेगवेगळ्या राज्यांनी बी ताजे खूब मोठे फायदे हे सातत्यात जातले. थोड्याशा संचालका खातीर आमकां दोश सरकाराचेर येता. ते दिसता हांव गोवा स्टेट कॉपरेटिव्हच्या फंक्शनाक गेलो, उल्हास बाब फळदेसाय आसा थंय. ओके, ते म्हळ्यार हाय 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 म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें हाय हाय कितें जाला काय म्हणून हांव फुड्यान गेलो त्यांच्या. हांवें विचारलें हांवें पयशे खाल्ल्या काय तेणी खाल्ल्या काय म्हणून. कोणी खाल्ल्या काय म्हटलें, केन्ना दवरलेले काय विचारलें. वेळ पडलो जाल्यार सहकार कायद्यांतले योग्य ते बदल माडीचो सहकार मंत्री म्हणून बाब गोविंद गावडे आणि आमच्या सरकारात केला. हाजी तोखणाय तुम्ही करपाक जाय हें म्हाका निश्चितच दिसता. गेली कितलीशींच वर्सां ते चेंजीस करपाक जाय ते करीत नासले. आसा ते रटराळ चलत रावले. हें जावचें ना. आनी जे खाता त्यांचे हात खंय तरी आवळचे पडटले, तांकां खंय तरी रोखचे पडटले. कायद्यान बदल ते करचे पडटले. म्हाका दिसता जायते बदल बाब आमचो सेक्रेटरी गोविंद, मिनिस्टर गोविंद आनी बाकी सगळ्यांनी केल्या. आतां टायट जावपाक सुरवात जाला. आतां थोड्या जाणांक भंय दिसपाक लागला. आतां कोणूच खंयचोच संचालक म्हाका हांव सांगता म्हणून ताका लोन दी म्हणना. मुद्दामून पळयात. पयलीं सांगतालो ताका मरे दी तूं म्हणून. वेगळें कितें आसतलें तितून हांव उलयना. पण बऱ्याच जाणांनी अश्यो बऱ्योचश्यो सोसायटी बुडयल्या. ताका ते जबाबदार आसा. पण आयच्या बऱ्या दिसा हांव तितून वचना. पण हितून हांवें फक्त एकूच ताका सांगलें, सेल्फ हेल्प ग्रूप 1418 आसा. सेल्फ हेल्प ग्रूप कॉपरेटिव्ह सोसायटीन रजिस्टर्ड करून कांयच फायदो ना. कांयच फायदो ना. उलट तांचेर आनी टांगती तलवार आमचो अरविंद खुटकर घेवन बसला. इट इज ट्रू. ताच्या कायद्यान तरी ते करचेय पडटा. पूण हांवें ताका सरळ सांगलां
कारण आमी विजनरी नदरेंतल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आमच्या RDA डिपार्टमेंटा कडेन वचपाक जाय, तांच्यांनी थंयसर तांकां रजिस्टर्ड करपाक जाय. तुमी सगळे जाण आसा म्हणून सांगता, आमच्या नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 1,30,000 रुपया आमी तांकां दिता, जेणे करून तेंच्यांनी आपलो बिझनेस करचो. आमी विलेज ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केल्ली आसा. ताज्या उपरांत आमी ती डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनायझेशन आनी ते कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनायझेशन आनी स्टेट ऑर्गनायझेशन हे पुराय अशा पद्दतीचे खूब मोठे फेडरेशनच्या माध्यमांतल्यान ते करता. ताचो कॉपरेटीव सेक्टरा कडेन ओडून अननेसेसरी आमी सगळ्यांनी म्हणजे कन्फ्युजन जे करून दवरलां त्या कन्फ्युजनांतल्यान आमकां भायर काडपाक जाय. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की विलेजींनी इकॉनॉमी जर आमकां आमी ग्रो करतले आसत, खऱ्या अर्थात आमी महिलांचें सबलीकरण जर म्हणटा आसत जाल्यार त्या RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यान खऱ्या अर्थात जावपाक शकता. आमच्या RDA डिपार्टमेंटांनी त्या बाबतींत खूब बरें काम करपाक लागल्या. निश्चितच रित्या त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक दिशा मेळटली. अशा पद्दतीन म्हणजे दिशा दिवपी हें सरकार आसा. वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम आमी सातत्यान ऑर्गनायज करीत वता. हांवें ठरयलां की चड उलोवपाचें ना म्हणून. चड उलयलो काय मागीर मातसो कोणाचेर हांव घसरता, म्हाका घसरपाचें ना. हांव त्या खातीर निव्वळ ट्रॅक धरून उलयतां. तुमी सगळे जाण खूब बरें काम करतात, नाजाल्यार पत्रकार मागीर नाका जाल्लें म्हाज्या नांवार खपयतात. त्या खातीर म्हाका तेंय करपाचें ना. पूण हांव एक निश्चितच सांगता की खंयसर कोणाचें कोणा वांगडा जुळटलें तें म्हाका खबर ना आनी कोणाचें कोणा वांगडा जुळा तेंय म्हाका खबर ना. आमी राज्याच्या विकासा खातीर फुडें वचत आसा. तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य म्हाका लाभतलें हाची अपेक्षा दवरता आनी म्हाजी 2 प्रश्न